अकादमीच्या व्हाईट पेपराविषयी पत्रकारांनी मंत्री निलेश काब्रालाक जाप विचारली। ते पेपर तयार करप आपल्या हातात ना, संबंधित अधिकारी वेळ घेऊन श्वेतपत्रिका तयार करतात, काब्रालान सांगले। पळ्यात तेणे सांगपाचें हांव शिकलो तो कितलो शिकला पण तेजे परस चड शिकलो असोच मेळटलो म्हणटा तो फुडें व्हाईट पेपर म्हणजे आतां ना व्हाईट पेपर प्लेन पेपर व्हाईट म्हणटा तेका व्हाईट पेपर म्हणल्यार तेका खबर ना कितलो हांव तितलो कला अकादमी टेंटेटिव्ह शेड्यूल आहा ना तेजेर हांव कमेंट आज करूं शकना। हांवें तुका व्हाईट पेपर दिता म्हणल्यार हांव दितलो प्रोसेस चालू केला हांवें कितले हांवें पयरूय सांगलें जे पर्यंत म्हजे जाता इन द पास्ट ऑल्सो आय गिवन व्हाईट पेपर आनी आय वील गिव। हांव सांगता तूं सांगता म्हण अशें जायना ताका डॉक्युमेंटरी सगळें करपाक चालू केलां कमाल कित्याक इट इज नॉट नॉर्मल व्हाईट पेपर तांकां खुबशी बाकीच्यो गोश्टी आतां हांवें तुका पयर सांगलो मरे प्रेसाक आमी पयलीं IIT रुकीत राहिल्ले दे हॅव डिनायड टू डू इट नाव वी आर रिटर्न टू IIT दिल्ली असं तशेंच आसा आतलो म्हणून आतलेला बी आतलेला पण तेका ते नवे टेंडर काडचे पडटले सारके करपाक ते कांयच सांगना तुका पयलीं ताका दिवं तो हेजेर आनी बाकीच्यो गोश्टी पळय कला अकादमी चालू जावपाक जाय CM म्हज्या फाटल्यान लागला म्हाकाय लागता आनी आतां करून घेवपाक जाय आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट की कला अकादमी बेगीन जावपाक जाय तेजेर लक्ष आसा पूण ताका तुमी जर विचारलें तेजेर हांव आज स्टेटमेंट करूं शकना म्हजो पयलो व्हाईट पेपर दिता अलॉंग विथ दॅट दुसरोय पेपर जाल्यार दिता की केन्ना चालू जातलें आनी एक्झॅक्ट डेट दिता। How many more days but for the white paper? Because white paper is not my paper. White paper consists of technical details which 2-3 agencies have to give. If it was with me, I would have done it today and give it to you. It is not with me. So they are appointed agencies. They have to take time. They have to give. All will compile together and give white paper. आणि तेजे मागीर काम स्टार्ट जातलें दिसता न्ही फुडलें काम चालू आसा न्ही भितर जे मोडला तेजेर अजून हातला म्हणून जाल्यार फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान स्पोर्ट्स ग्राउंडाच्या बजेटीचेर कितें म्हळें ते आयकात। ट्रायबल सबप्लॅनान युटिलायझेशन ना ट्रायबल आसून मंत्री कितें उलयता तूं तर पळय तूं हांवें ते फिगर्स दाखयल्या परफॉर्मन्स बजेट ताका उत्तर जर आसा न्ही मुखेलमंत्र्यान नाल्यार कोणें उबें रावन तेजें उत्तर दिवचें हांव तें तशें लोकांक दिता आनी ताजें उत्तर दिया पूण विजय आनीक मेन्शन करतना तुवें म्हटलें सादें आसा डिपार्टमेंट केन्ना चलता डिपार्टमेंट जेन्ना तुका बजेटेड एलोकेशन आहा आनी युटिलायझेशन जर ऑलमोस्ट इक्वल आहा जाल्यार दॅट मिन्स दॅट डिपार्टमेंट कितें तरी करता आतां ते पयशे खाता काय कितें करता पूण कितें तरी करता हांगा कांय करूंकूच ना मरे RDN आनी एट पॅट प्रोजेक्ट वीच आर सेंट्रली फंडेड प्रोजेक्ट थंय पसून ना सो वॉट इट शोज दॅट लक्ष थंय नाच लक्ष दुसरेच कडेन आहा दिगंबर कामत सांगता की आपल्यान उगे आमी पेंवून इनॉग्रेट केला म्हणटा एक म्हयनो पयलीं एक म्हयन्यान निळें उदक 5 वेळ जालें पूण कितें वेर इज द अकाउंटेबिलिटी 3-3 कोटी रुपया कॉस्टिंग दाखयता आनी उगे आपशीन पयशे वता सो सरकाराचे पयशे हे बजेटान जे मोडटात आनी एक सगळी कॉमीक दिसता हे कोण तरी रिजिनल दाखय कोणाक ते हे स्पोर्ट्स ग्रांट आमकां मेळटा ते तांकां डबल कर मागलें तो म्हणटा डबल करता फुडल्या वर्साच्यान कॉमीक मरे अरे बजेट पास करता ह्या वर्सा तो पास तो तुका दिता फुडल्या वर्साच्यान हे अशें आयकलां तुवें गोंयान केन्ना आयकलां। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।